जेजू मोगाच्या आपल्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या ओझ्या तुझ्या मोगाच्या ओझ्या जेजू मोगाच्या आपल्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या ओझ्या तुझ्या मोगाच्या ओझ्या जोरात द्वेष सोडा तुया मी प्रीती भोगू जोयो अपमान कोता तुया मी माफी करू जेजू मोगाच्या त्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या ओझ्या तुझ्या मोगाच्या ओझ्या जेजू मोगाच्या आपल्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या ओझ्या तुझ्या मोगाच्या ओझ्या जोय जोगडी पेटा तुया मी शांती हाडू जोय जोग फोड बसता तुया मी निशिपडा जेजू मोगाच्या आपल्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या ओझ्या तुझ्या मोगाच्या ओझ्या जेजू मोगाच्या आखट्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या ओझ्या आमची काळजां तुझ्या मोगाच्या ओझ्यान लासूंक सोम्या जेजू ह्या पवित्र संस्कारान तुका भजूंक आमी आजीर जाल्या हो इल्लोसो वेळ तुजे बराबर सारोप म्हणल्यार संवसारांतल्या सगळ्या घडयां मदलो हो बऱ्यांतलो बरो वेळ ह्यो बऱ्यो घडयो ह्या पवित्र संस्कारान तुका परनिपाट आनी नमस्कार आमी करता सगळी महिमा सगळी स्तुती तुकाच पावो आनी तूं खरो जिवन दिव हे आमी सत मानता ह्या पवित्र संस्कारान तूं खरेपणी ह्या वेळार आजीर आसाय म्हूण सत मानून सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या बळान आनी सगळे सक्तीन आमची मान खोल बागावन आमी तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता नमस्कार तुका
सुखा करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजूच्या काळजाक आमचे काळीज एक करून ह्या शुक्राराचे सकाळी आमी हाजीर आसा जेजूची आवय आमची आवय ह्या दिसांनी जेजूचे आवयची भेट आमच्या घराब्यांनी जाता तिचा जल्माचो दीस आमी मनयला जी जल्मली सोडवणाराक जल्म दिवचे पासत आवय कशी आपल्या पुताक तिणें जल्म दिलो ताका वाडयलो ताच्या जिविताची भाग जाली मनीस कसो जेजू वाडटा आसतना ताच्या सुखान तशें दुखान ताचे पिडेन तशें ताचे भलायकेन ती मिसळ जाली सुपुल्लो जेजू वाडटा आसतना तिणें पळयलो वाडलेल्या आपल्या तरणाट्या जेजूक जाय तें शिकयलें जुदेवांचे चालिल्ली रिती प्रमाणे ताका वाडयता आसतना ताच्या जिविताची बरेपणां ताचे गूण तिणें अणभवल्यात आनी देवाच्या राज्याचो वावर सुरू करता आसतना देवान दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक वेता आसतना ती जाली ताची पयली शीस सोडवण आमची जेजूच्या कोश्टा मरणा पुनर्जीवनपणांतल्यान जाता देवाची पूर्व येवजण ती येवजण साकार करता आसतना खेरीत भाशेन जेजूचे कोश्ट ताचे मरण दूख हाडपा सारकें खेरीत भाशेन हे आवयक जिणें ह्या सोडवणाराक जल्म दिलो ताका वाडयलो आनी आतां ताचे कोश्ट त्रास ती पळयतली आवय कशी ह्यो सगल्यो दुखी तिणें आपल्या काळजान घेतल्यो एक तोरसाद तुका आसपास रमतली ही उतरां जी सुरवातेक सांगलेली भाग्यवंत मनशान ती जाय ती तिचे सवय खरी जाली आनी ह्यो सगल्यो दुखी जेजूच्या सोडवणेच्या वावरान खऱ्यो जावचे पासत आप खुशेन काल्तिकाय ह्यो दुखी सोंसल्यो जेजूच्या सोडवणेच्या वावरान बागेली जाली
ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारान जेजूक आमी पळोवया. आंकवार मारेन अणभवलेलो जेजू आमी अणभवया. ताच्या दुखान सुखान ताच्या कश्टाचे आमी भागिल्ली जावया. ओगेपणान ह्या वेळार जेजूचेर नदर मारून हो अणभव आमकां जिवो जावं दी, ताजो जावं दी. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. तुझ्या काळजांतले सगळे आवंडे, तुजी काळजांतली सगळी भावना, तुझ्या मनांतली सगळी चिंतना आयच्या दिसाक ओगेपणी जेजू मुखार उबार. खरो जिवो जेजू ह्या वेळार हांगा आसा. तुका पळयता, तुका आयकता. तूं तुजें जिवीत उक्तें करून ताच्या हातांत दिवंक तयार आसाय जाल्यार तोय तुजें जिवीत अणभवता.
ओगेपणान तुझें समर्पण कर. सगली तुझी मागणी, सगली तुझी इंतेसांवां हे मिसाचे बेटेन ह्या आल्ताराचेर उबारूंक असो एक तुजो. आयज ही मिसाची भेट आमी भेटयता आसतना जेजू ह्या आल्ताराचेर नव्यान हाजीर जाता. बेस्तो न्हय पूण खरेपणी खरो जिवो जेजू ह्या आल्ताराचेर हाजीर जाता. ह्या पासत ह्या आल्तारा लागीं येवन ही भेट भेटूंक आमकां भाग. खऱ्या जिव्या जेजू दर दिसाक ह्या आल्ताराचेर येवन भेटूंक आमकां हें देवाचें एक व्हड देणी. ह्या पासत ही आमची सकाळची भेटवणी, ही आमची सकाळची भेट जेजू काळजांतल्यान आमी करुया. जेजू तुका आमी भेटयता हो आमचो दीस. ह्या दिसाक आमचें आख्खें जिवीत तुका भेटयता हांव दुनिया. भेटयता हांव तुका आयच्या दिसाक म्हजें सूख, म्हजें दूख, म्हजें कोश्ट, म्हजो वाव तुज्याच हातान घालता दुनिया. सगलीं म्हजीं चिंतनां, म्हजे आवंडे तूंच तुज्या हातान घे. सगल्यो म्हज्यो मांडण्यो म्हजी भलायकी आयच्या दिसाक दुनिया तुज्या हातान. कसलेंय दुयेंस जरी तर म्हाका जालें तेंय दुनिया तुज्याच हातान घालता. न्हयच फकत म्हज्या जिविताचें पूण जांकां हांव वळखता, जीं म्हज्या मोगाचीं मनशां, तांचीय भलायकी, तांचीय दुयेंसां तुज्या हातान हे सकाळी दुनिया हांव घालूंक सोदता. आयच्या दिसाच्यो घडण्यो, आयच्या दिसाक जें कितें हांव अणभवतलो तें अणभव, आयच्या दिसाक ज्यो हांव करतलो त्यो करण्यो तुज्या हातान घालता दुनिया. हे सकाळी दुनिया तुका भेटयता म्हजें आख्खें जिवीत. म्हजें जिवीत नवसरूंक,
म्हज्या जिवितांतल्यान बरेपण दुसऱ्यांक फावो जावं, शुभ वर्तमानाचो वाव म्हज्या दिसा दिसपट्ट्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान वाडूं, सगल्यांक जेजू दिवं, म्हजें जिवीत दुनिया तुका बिगयता. ह्या वेळार उबारता दुनिया तुका सगली मागणी म्हजी, सगल्यो म्हज्यो विनंत्यो जावं म्हजे पासत वो हेरां पासत, ह्या संवसाराची शांती पासत, ह्या संवसाराच्या बरेपणा पासत, वायटाचो भस्म जावचे पासत, बरेपणाचें जैत जावचे पासत दुनिया हे सकाळीं ह्या आल्ताराचेर म्हजेंच अर्पण करता. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like a morning star, Jesus, what a wonder you are. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like a morning star, Jesus, what a wonder you are. गायन घेऊया A2 पेज नंबर 1. A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या, एकाच मनान, एकाच काळजान, तुझे मुखार आमी येता. एकाच मनान, एकाच काळजान, तुझे मुखार आमी येता. तुका बंधू नमान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या. एकाच मनान, एकाच काळजान, तुझे मुखार आमी येता. एकाच मनान, एकाच काळजान, तुझे मुखार आमी येता. तुझे उतर आशेन आयकून जिवीत आमचें सारकें बदलून. एकाच मनान, एकाच काळजान, तुझे तुझे मुखार
एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू करपा आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयच्या मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता जोवट लेन्सियो डायस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरे इंतेसा हांव भेटयता नेटी आनी एंटनी फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक लग्नाच्या वर्साचो उगडास करून खेरीत भाशेन तांच्या घोराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हे सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता. दाबोली मिलाग्रिस गामा आसोय आंतोनेत सिल्वेरा इग्रेजा सायमन आफोन्सो पेंटा विली डिकोस्टा रेजिना मुंदी कॅरल मोरायस आल्तो चिकाली डॉमिनिक रॉड्रिगीस बिहाइंड NSD ग्रेस टीगल आल्तो दाबोली युजीन रेगो. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी हे गोराबे देवाच्या मोगाचे जावंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी संवसाराची शांती पासत आनी आमच्या सगळ्यांच्या बरेपणा पासत देवा मुखार उबारुया. खेरीत भाशेन मणिपूरच्या स्टेटा पासत मागुया. आजून पासून जायते उत्सांबडाय चालूच आसा ती बेगीनूच बंद जावंक आनी त्या लोकांक बेगीन शांती मेळूंक आनी सगळीं जीं कोण बेघर जाल्लीं आसात त्रासान पडलेलीं आसात तांकां सगल्यांक देवान आपणाच्या गोपान सांबाळूंक तांचे पासतूय खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो कालच्या दिसाक आमी पवित्र कुर्साच्या जैताची परब मनयली. आयज खेरीत भाशेन बागयोंत आंकवार मारिया दुखेस्त माता हें स्मरण आमी करता. आंकवार मारिया जेजूच्या कुर्साचे मुळी आमचे पासत आनी आख्ख्या संवसारा पासत आसली आनी ह्याच पासत जेजून तिका आमची आवय करून दिली. देखून देवाक आर्गां दिवया. ही सर्गीची आवय आमकां फावो केल्या देखून आनी आमचेच भाशेन मनीस जावनूय तिणें ह्यो सगल्यो वस्तू देवा सोवें कशे भाशेन जावंक जाय त्यो आमकां शिकयल्यात आनी आपले खालतीकायेन आनी सोंसणीकायेन ही सोडवणेची वाट आमचे पासत चल्ल्या देखून आमी आर्गां देवाक दिवया. पूण जायते पावटी तिचे सारकी जावंक आमकां सोयेक मेळ्ळ्यात ते आमी पिड्ड्यार केल्यात. जायते पावटी जेजूच्या कुर्साक आमी वेंग मारचे सुवातेर हो कुरीस आमी नाकारला. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुताक खुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टां दुखींनी वांटो घेवन खुर्सा मुळी उबी आसली. सासणाचे जाणवायेची ही तुजी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जीवनपणान भागीदारां जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विणवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. हेब्रोवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां घडोवन आपणाक मरणांतलो वटावूंक
जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका संपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतोरें. देवाचे वरकार. आमचो जबाब. माई मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. माई मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, हांव तुका शरणा येतां. म्हाका कदींच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. म्हजे विनवणेक कान दी. बेगोबेग म्हाका सोडूंक ये. जबाब. माई मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब. माई मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. चोरयां मांडलोल्या झाडांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वासी देवा. जबाब. माई मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयून आसां. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. माई मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें. तुका शरणा येतल्यांक तुवें फावो केल्लें. केदें व्हडलें तुजें भलेपण. सर्वेस्परा, सगल्या मनशांच्या दोळ्यां मुखार. जबाब. माई मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. फुडकार. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. भागीवंत आंकवार मारये, तूं खरेंच सोदो भागी. तुजो जीव दिनासतना जेजूच्या कुर्सा मोडी रोगता साक्षेचो मुकूट जिखलोय तुवें सायबिणी. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफासाची पतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो बियो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळयोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. दुखेस्त आवय दुखा भरीत. बाबणीनो हें गीत आमी गायता गायनाच्या झेल्याचेर तें आसा. आनी दुखेस्त आवय दुखा भरीत म्हणटा तेन्ना ह्या खुर्साची मुडी ती कशी भाशेन कोश्टवताली आमचेच भाशेन.
जे भशेन आमी कश्टवता, आमी आस्कार सुस्कार सोडटा, आमकां दूख भोगता, आमी चिंतपाक पडटा, आमच्याच घरच्यांच्यो आमच्या मोगाची मनशां जीं आसात तांचे कोश्ट आमच्यान पळोवपाक जायना, तांकां पळोवन आमकां दूख भोगता. हें सगळें मनीसपण आंकवार मारीचें ह्या खुर्साचे मुडी आमकां दिसती पडटा. बरे भाशेन जरी तर आमी हेंच गीत घेवन आयज नियाळ करीत जाल्यार काय बरो जावपाचो, पूण वेळ थोडो आसा. वेळ मेळटा तेन्ना आमी हेंच गीत जें आसा तें घेवन नियाळ करचो. ह्या दिसांनी सायबिणीची भेट आमच्या घोराब्यांनी जाता. आमचो फामिलीचो वेळ जेन्ना आसा सायबिणी बराबर ह्या खुर्साचे मुडी बसपाक आमकां सगल्यांक सोयीक. कित्याक आमच्या जण एकल्याच्या घरान हे सगळे कोश्ट आसात जे ह्या गितान घातलेले आसात. हे सगळे कोश्ट वेगवेगळे तरेन आमच्या घोराब्यांनी आसात. आयची वाचपां ल्हानशीं, पूण आमच्या भावार्थाचें एक व्हड सोत आमच्या मुखार हाडटा. आयचें पयलें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ली चीट. आनी ह्या हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन जेजू संवसारांत जेन्ना आयला तेन्ना तो देव, आनी देव कसो ताका पदवी आसा, आनी ह्या संवसारांत मनीस कसो जियेता आसतना ताका जाय जाल्यार सगळे तरेची कम्फर्टेबल लायफ तेज्यान जिवपाक जातालें. ताका जाय जाल्यार देवा लागीं मागून ताच्यान एक एक वस्त मागून घेवपाक जाताली. तशेंच तो जेन्ना कोश्टान त्रासान सांपडटा तेन्ना एक उलो मारून वो एक मागणें करून हें सगळें साफ करूंक जातालें. जाल्यार हेब्रेवांक चीट बरोवपी खेरीत भाशेन उगडास करता हें ताणें करूंक ना. पूण जे कोश्ट त्रास जाचे वरवीं आमकां सोडवण मेळूंक जाय ती सोडवण मेळची पासत तो त्या खुर्साचेर गेलो. हे कोश्ट त्रास आपणायले आनी हे कोश्ट त्रास घेवन तातूंतल्यान जिवंत जावन, म्हणजे ह्या कोश्टांतल्यान मरण जें आयलें त्या मरणांतल्यान पुनर्जिवन जावन आमचे सोडवणेचें कारण जालो. हो खूद आपूण आमची सोडवण जालो. आनी हेच कोश्ट त्रास पळोवपाक अणभवपाक खुर्सामुळी आसली जेजूची माय. भाव भयणीनो, आमी जायते फावटी आयकलां जेजून आपली आवयक आमची आवय करून दिली. अस्तरी हो तुजो पूत, आनीक शिसाक म्हणलें ही तुजी आवय. आमकांय जण एकल्याक ही उतरां ही तुजी आवय. आनी आमकांय जण एकल्याक जरूय आमी त्या खुर्साची मुडी त्या वेळार आसूंक ना, आयज जण एकलो आमी आमच्या खुर्साचे मुडी आसूंक गरज. कशे भाशेन आमच्यान ते खुर्साचे मुडी रावून जेजूच्या हातांतल्यान मारयेच्या हातान आमच्यान पडूंक जाता. तशीच जरूय आमी म्हणटा तो सगळ्यांच्या नांवान जेजून आंकवार मारेक ताच्या हातान घाली आनी ताका आंकवार मारेच्या हातान घालो. तरी पूण तो त्या खुर्सा मुडी उबो आसलो. उरलेले आपोस्ल आसात ते कोणूच ताचे बराबर नासले. आनी ह्या पासत फकत जुवांवाक हें भाग फावो जालें ही उतरां आयकूंक ही तुजी आवय, जेजून आपली आवय ताका करून दिवं. तर खुर्सा मुडी भाव भयणीनो आमी जरी तर वचना जाल्यार आमच्यान ही उतरां आयकून घेवंक जायना. हें देणें आमकां मेळपाक शकना. तर हें देणें आमकां जरी तर जाय जाल्यार आमी खुर्साचे मुडी वचपाक गरज. खुर्साचे मुडी वचपाक आमकां स्पेशल ट्रीप करूंक नाका, पिलग्रिमेज करपाक नाका. दर दिसाक खुर्साचे मुडी उबी रावंक आमकां सोयीक आसात. कित्याक कोश्ट त्रास आमकां सगल्यांक आसात. मनांतलीं चिंतनां आमकां सगल्यांक सतायता. काळजाची आवंडी आमकां सगल्यांक दुखयता. आनी कोणेंय कितें म्हणलें जाल्यार आमकां रोखडें फील जाता तें सगल्यांक जाता. हर्ट जाता तें सगल्यांक जाता. कोण जायनासतना ना. भिरांत येता ती आमचेर सगल्यांचेर येता. खुर्साचे मुडी उबी रावपाक हो आमचो सोयीक. तर खुरीस जरी तर आमी नाकारता जाल्यार हे सगल्यो वस्तू आसात त्यो आमी काडून उडयता. वो तांचे वयर आमी बेस्तीच रडटा, फकत कंप्लेन्स कोत्ता आनी ते मानून घेना. तेन्ना आमी खुर्साचे मुडी रावपाचो आमचो सोयीक पिड्ड्यार करता. पूण जेन्ना ह्या आमच्या कोश्टांक आमी मोगान वेंग मारता आनी तांकां फुडो करता भियेनासतना, देवाची कृपा मागता आनी ह्या असल्या सगळ्या कोश्टांक त्रासांक चिंतनांक आवंड्यांक आमी जेन्ना फुडो करता तेन्ना खुर्साचे मुडी आमी आसा. आनी खुर्साचे मुडी आसा जाल्यार हो आवाज आयक. तुका जरी तर दिसता जायना हें म्हज्यान, हे चड कोश्ट, हे त्रास चड व्हडले,
हें म्हज्यान करूंक जायना अशें म्हणटा तेन्ना ही उतरां आयक. उस्तुरे, हो तुजो पूत, ही तुजी धूव, ही तुजी आवय, आनी मारी बराबर आमच्यान ह्या सगळ्या कश्टांचेर, ह्या सगळ्या दुखींचेर जैत व्हरूंक जाता, अणभवूंक जाता आनी तेंच आमचे सोडवणेचें कारण करूंक जाता. आंकवार मरेच्यो दुखी आमी नियाळीत जाल्यार वेळ पावचो ना, पूण आंकवार मरेच्यो दुखी ज्यो आसात त्योच जाल्यो आमकां एक सोडवणेचें हातयार. तर आमच्योय दुखी, आमचेय कोश्ट आमकां आनी आख्ख्या संवसाराक एक सोडवणेचें हातयार जावं ह्या आल्ताराचेर त्यो सगल्यो उबारुया आनी आमच्या कोश्टां त्रासां वरवीं दुसऱ्यांची आनी आमची सोडवण जावंक वावरुया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42. C32. सर्वेस्परा देवा स्वीकार म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव कोनवाळ्या बापा, जेजूच्या कुर्सा मुळी उबी आसतना आंकवार मारीक ताचे आवयक तुवें आमची आवय करून दिली. हें देणें ओळखून आमचे दुखेस्त आवयचो मायेमोग ह्या आयच्या बलिदानान खेरीतपणी आमी तुका भेटयता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी आयज नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार तुज्या नांवे भगवान. उंचोगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता तांकां सोय. उंचोगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागोवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. दुखेस्ता वय दुखा बरीत पोतूम कळटालो त्या वेळी उबी आसली खुर्सा मुडी. आमकांय जण एकल्याक दिसाच्या दिसाक जेजूच्या कुर्सा मुडी आमी रावंक आनी आमचो कुरीस उबारून ताचे फाटल्यान वचूंक कुर्बा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्ले प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप घातिले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप घातिले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप घातिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता हांव तुका आनी विंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या बोमोगाळ बापा बाग्यो दांकवार मरेच्या दुखींचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत जोडलां त्या बलिदानाच्या जेवणान आमी आतां वांटो घेतला जेजूच्या कोश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सोबे खातीर आमच्या जिवितांत भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन घेऊया T16 पेज नंबर 209 T16 दुखे स्थावोय दुखा बोरी भूतु